नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला कासरवणे हांगासर. आमच्या घरान आशिल्ले पुजेक लायिल्ले सगळे गणपतीचे 5 दिसाचे, 1.5 दिसाचे, 7-9 दिसांचे आशिल्ले तेंचे विसर्जन जाला. आणि आमच्या गोंयांत अशी प्रथा आसा की सार्वजनीक गणपती पुजता जे 11 दिसांचे, 21 दिसांचे आसता. आणि ह्या गणपतीक सुंदर अशे देखावे करता. तर असोच एक सुंदर असो देखावो पळोवपाक आमी कासरवणे हांगासर आयल्या आणि हांगासरूच आमचो आयचो भाग आमी खेळटली. हांगा सुंदर अशे हांगासर गणपतीचो देखावो केला. तर हांगा तुमी पळोवंक शकता, हांगा एक सुंदरसो गणपती आसा जो काथ्या पासून तयार केला, भुसो घालून सगळो तयार केला. आणि भितरूय हांगासर खूब सुंदर असो देखावो केला. आमी भितर वतली, तो देखावो पळयतली आणि रोखडीच आमी आयच्या भागाक आमी सुरवात करतली. सार्वजनीक गणपतीचो हेतू आसता की सगळे लोक एकठांय येवचे, सगळ्यांनी खूब उमेदीन हो सण एकामेकांक मेळोन मिसळून हो सण मनोवचो. आणि होच हेतू आणि होच उद्देश घेवन आज आमी आमचो आयचो कार्यक्रम करतली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. आयज आमचो हो गणेश उत्सव तिसऱ्या वर्स आमचो चालू जाल्ले आसा. आणि ह्या गणपतीची तयारी करपाक आमकां कमीत ते 3 म्हयने लागलेले आसा. ह्या गणपतीक आयज कासरवण्याचो महाराजा म्हूण एक आमी बरें नांव दिल्लेलें आसा. इको फ्रेंडली म्हणून आमी तो एक डेकोरेशन हांगा भायर जेटीर केला. आणि भितर आहा तो आमचो एक साईबाबाचो हे आसा, सेट आहा कंप्लीट. साईबाबाची पालखी आणि चावडी बिडी सगळी केल्ली आसा. सगळे इको फ्रेंडली केले, मातयेचे हे सगळे. नमस्कार. हांव आकांक्षा आनंद नाईक आणि कासारवण्णे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कासारवण्णे यांच्या वतीन आणि हांगा जमिल्ल्या सगळ्या बायलांच्या वतीन तुमचें स्वागत करता. थँक्यू. तशेंच हांगा जी कार्यावळ आसा जरा हटके ती हांगासर आमच्या कासारवण्णे गांवांत घडोवन हाडल्या बद्दल हांव प्रुडंट मिडियाचे आभार मानता. हांव मागता अक्षता हेच्या लागीं की तिणी तुमकां पुष्पगुच्छ दिवन स्वागत करचें. थँक्यू. जरा हटकेच्या आयच्या भागात हांगासर सगळ्यांक जमिल्ल्यांक सगळ्यांचे मनापासून उत्साहान सगळ्यांचे स्वागत. आणि आयचो भाग आमी घेता कासरवणे हांगासर आणि सार्वजनीक गणेशोत्सव ह्याच्या निमतान आज आमी हांगासर सगळ्यांक जमल्या. आणि आजचो भाग आमी जो आमची खेळटली तो आसा हांगासर आशिल्ल्या सुंदर अशा ह्या महादेवच्या देवळान. आणि रोखडीच आमी आमच्या आयच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता. आमच्या मदीं सगळीं हांगासर जी उपस्थित आसा तांकां खरेंच मना काळजांतल्यान सगळ्यांक येवकार. आणि सुरवात करता आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता फुगोट्यांचो रावंड. आज फुगोट्यो कशें फुट्टा पळोवया. एक्चुअली चवथ म्हणलें केन्ना आमी खुबश्यो फुगोट्यो खुबसो फोक फोडटात. सो त्याच निमतान आमच्यो फुगोट्यो ज्यो आसता आज कश्यो फुट्टल्यो पळोवया. सो सुरवात आमी फुगोट्याच्या रावंडाक करता. आणि आमची पयली पार्टिसिपंट नांव सांगा. विश्रांती परब. सो तुमची आमी आयच्या कार्यक्रमाची सुरवातूत एक उखाणें घेवन करुया. सो तुमकां गणपती हो शब्द घालून तुमकां उखाणें घेवपाक जाय, नांव घेवपाक जाय. गणपती हो शब्द येवपाक जाय. गणपतीचा सण हा सर्वात मोठा. बाळू परबचे नाव घ्यायला येत नाही मला होता. ओके, विश्रांतीन हांगासर ट्राय करपाचो प्रयत्न केलो पण तिचें रायमींग जायना. सो ताका लागून आमी होच प्रश्न फॉरवर्ड करता. फुडें तुमच्या पैकी कोणाक घेवंक शकता उखाणें? गणपती बसला उंदरावर, मनोहर यांचे तेज माझ्या कुंकवावर. ओके, नाव सांगा, तुमचें नाव सांगा. मेघावती परब.
करप. ओके हांगासर आमी एक प्रश्न विचारलो. पयलोच प्रश्न आशिल्लो आमचो, गणपती हो शब्द घालून उखाणे घेवपाक जाय आशिल्ले. विश्रांती हांकां मातशी गडबड जाली, पण हांगासर आमकां बऱ्यापैकी बेस्ट उखाणो आयकुपाक येयलो. आनी आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक आमी दिता पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश प्रायज. मोठ्यान ताळ्यो जावन तुज्या खातीर. फुडली पार्टिसिपंट नांव सांगा. वनिता रामा. तुमी कितें करता? आम्ही घरकामात. घरकाम. आवड कसली आसा? कितें करपाक आवडटा? आवड म्हणजे भजन कीर्तन अशें चालू आहा, पण ते आमी अशें ग्रुपान कशी ना. घरात म्हणटा ना, देवळान येता आमी एकादशीच्या एकादशीक. आणि आता सार्वजनिक गणपती तुमचो हांगासर आसा, तूं तेन्ना कितें प्रोग्राम करूं ना तुमी? आता फुगड्याचो करतली हांव. फुगडेचो करतले, अजून करूं ना? ना. ओके, मातशे एक 2 लायनी म्हणून दाखय पळया फुगडेची. चल. गणपती देवा करीन तुझी सेवा, नवा सवाईन रे देवा, नवा सवाईन रे. गळ्यातला म्हणे दे जन्मभर, आणि काही मागेन रे देवा, आणि काही मागेन. ओके, मोठ्या तळ्यान तुज्या खातीर. आणि तुमचो प्रश्न ऐका कितें तो. ही एक म्हण आसा, ही तुमी पुरी करपाक जाय. हांव तुका अर्दे म्हण म्हणून दाखयतले, फुडली तुवें कंप्लीट करपाक जाय. म्हणी येता तुमकां? खंयची जायना, आयकूंकूच ना केन्ना? हां, ऐकला मगे. ओके, ही म्हण आयक सारकी तूं. अंगात नाही बळ. फुडें सांग कितें तें. अंगात नाही बळ येना. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा म्हणी? अंगात नाही बळ. ही कंप्लीट करपाक जाय तुमकां. सोपीशी म्हण आसा, ट्राय करूं शकता, चुकल्यार उपकारता. येना कोणा? ओके, ही म्हण आशिल्ली की अंगात नाही बळ आणि चिमटा घेऊन पळ. ओके, सो एटलीस्ट म्हाज्या खातीर ताळ्यो तरी मारात, एक म्हण तुमकां कळ्ळी म्हणून. ओके, नांव सांगा तुमचें. मंदा नाईक. तुमी कितें करता? हांव गव्हर्नमेंट सर्वंट. गव्हर्नमेंट सर्वंट. ओके ओके, तुमचे प्रश्न ऐका. लोकमान्य टिळक हांच्यांनी सुरू केल्लो पेपराचें नांव. खंयचो पेपर तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो तेचें नांव? केसरी. शुअर तूं? का आयकून बिकून कानान पडला? शुअर. जाणा आशिल्ली तूं? जाणा आशिल्ली. मोठ्यान जाली तेंचे खातीर. आनी आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. फुडली पार्टिसिपंट. ओके, तुमच्या बद्दल सांगा. तुमकां कितें करपाक आवडटा? आमकां शेत बी करपाक. शेती करपाक आवडटा. तुमची आसा शेती, तुमी करता? आनी कितें आवड? आणि घरातले काम. घरातलें काम. ओके, तुमचो प्रश्न ऐका. मोरेश्वर व अष्टविनायकांतलो गणपती तो खंयच्या गांवान आसा? मोरेश्वर येना? असो एक प्रायज मेळा पुरो म्हणटा ती. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? यो फुडें फुडें हांगा यो. बाबुराव घाट, मोरगांव. हांगासर उत्तर आयला मोरगांव, आनी तांचें उत्तर चुकला की सारकें आसा? मागीर ताळ्यो मारप मागीर तेंचे खातीर. ओके, आणि बाबुराव हांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश प्रायज. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी ही आमची फुगडी जी आशिल्ली ती ऑडियन्सान फुटल्या. आनी आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट हांगा तयार आसा. नांव सांग, बरी आसता ती? सुकांती शत्रुघ्न परब. तुमी कितें करता? घरातले काम, शेतातले काम. शेतातले काम करपाक कितें आवडटा? फुगडी बिगडी मातशी. फुगडी म्हणटा. बरें, म्हणून दाखयतली फुगडी. तीच नाका परत. दुसरी. गवरीच्या पुत्रा रे तुझे उत्पत्ती कशी झाली रे, तुझी उत्पत्ती कशी झाली रे. जाता समुदर विष्णून गे माते माती मळूनशी दिली गे, माते माती मळूनशी दिली गे. गवरीच्या पुत्रा रे तुझी उत्पत्ती कशी झाली रे, तुझी उत्पत्ती कशी झाली रे. ओके, ही आमकां बरी फुगडी नवीन आयकुपाक आयली, ताका लागून खरेंच देव बरें करूं तुका. आनी आमी तुमकां आतां एक पद आयकतली. पिक्चरां पळयता की ना तूं? पळयत ना? हें पद खंयच्या पिक्चरांतलें तें तुवें सांगपाक जाय. आयकात आं, तुमी आयकात. तुका येता हें? आयकलां केन्ना तर तुवें हें सॉंग? आयकल्लें? हां, आयकून नाशिल्लें केन्ना? ओके, तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? यो यो फुडें यो. ABCD 2. नांव तुजें नांव आसा? आचल आनंद नाईक. ओके, आचलान हाचें उत्तर सारकें दिलां. ABCD 2. आनी आचलाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन आचल. आनी परत एक फावटी आमची जी फुगोटी आशिल्ली ती ऑडियन्सान फुटला. सो आमच्या फुगोट्यांचो रावंड हांगासर फुगोटे फुटत फुटत हांगा सोंपता. जेंकां प्रायजीस मेळ्ळा तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी जेंकां प्रायजीस मेळोंक ना तेंच्या खातीर आनीक मोठ्यान ताळयो जावनी. सो खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना.
जरा अडकेच्या आयच्या भागातलो आमचो सेकंड राऊंड जो असता कभी हा कभी ना. टायम आसतलो 40 सेकंदाचो आणि ह्या वेळान तुमकां हांव वेगवेगळे प्रश्न विचारतले आणि तुम्ही प्रश्नाची उत्तरां हय आणि ना म्हणनासतना दिवपाक जाय. कळ्ळें सगळ्यांक? सुरवात आमी तुमच्या पासून करतले. नांव सांगा तुमचें. हितेश परब. ओके, तुमच्या बरोबर हो राऊंड आमी सुरू करता. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमी सांगलें तुमकां अशें वेगवेगळे नेचरा रिलेटेड तुमकां आवड आसा न्ही? हय आणि नांव म्हणपाचें ना. तुमी ऑलरेडी हय म्हणले. ओके, नेक्स्ट. माझे नाव रविकांत बाबले नाईक. तुम्ही कितें करता? हांव सर्वीस करता. तुमच्या बरोबर कभी हा कभी ना हो राऊंड आमी सुरू करता. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमी हांगासरले जे कमिटीचे मेंबर आसा? हय. ओके, आमचे फुडले पार्टिसिपंट याद दवरात. हय आनी नांव म्हणपाचें ना. तेंच्यांनी पयलीं हय म्हणले. नांव सांगा तुमचें. संजीव परब. ओके, सो आमी हांगासर हो राऊंड सुरू करता. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमी सांगले तुमकां भजन म्हणपाक आवडटा, सो तुमी क्लासीस बी घेतले अश्यो? घेता. आनी शिकयता, भुरग्यांक बी शिकयता? बेगीन बेगीन सांगप आन्सर हां प्लीज. शिकयता. तुमकां दिसता की लोकांनी आतां भजन म्हणपाक जाय की फक्त पिक्चरांतली पदां म्हणले पुरो? जाय म्हणपाक जाय. परफॉर्मन्सीस तुमी दिला हांगा केन्ना? केन्ना केन्ना. आनी हांगाचो देखावो करपाक तुमी मदत केला की ना? केन्ना केन्ना येतालो. डिस्क्वॉलिफाय. इतलो टायम काडप ना, फटाफट आन्सरां दिवपाक जाय. सॉरी. ओके, अशें दिसता की आज कॉम्पिटिशन लेडीज वर्सीस जेंट्स अशें जाला. सो आमच्यो हांगासर लेडीज आसा, बायलो आमच्यो कशें कितें उत्तरां येता पळोवया. जेंट्स हांगासर एक तर डिस्क्वॉलिफाय करचें पडलें कित्याक खूब चिंत्ताले आनी बाकीचे दोगांनी हय म्हणले. आं ओके, नांव सांगा तुमचें. तृप्ती नायक. तुमी कितें करता? आमी घर काम. ओके, तुमकां राऊंड कळ्ळो हो कसो तो? उलोवपाक आवडटा की ना? ओके, टायम तुमचो सुरू जाता आतां. तुमकां फुगडी घालपाची आवड आसा की ना? आसा. ओके, फुडली पार्टिसिपंट. म्हाका दिसता तुमकां कोणाक प्रायज नाका हांगासर. नांव सांग. रुपाली नायक. रुपाली, तूं कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. ओके, तुज्या बरोबर आमी हो राऊंड सुरू करता. तो टायम सुरू जाता आतां. हाऊसवाईफ सो भरपूर काम आसता आसतलें घरा कडेन? आसता. चवथीक सगळें जेवण तुवेंनूच केल्लें? करता घरात. तूच करतालें चवथीक बी सगळें तूच करता? नेवऱ्यो तुवेंनूच केल्ल्यो? सगळी करता. म्हणजे माय बी घरान आसा? हां, हय म्हणलें हांगासर. आनी प्लीज इतलें चिंतप ना, फटाफट आन्सरां दिवपाक जाय. डिस्क्वॉलिफाय जातली, हांकां करचें पडलें तशें. शेवटचे पार्टिसिपंट जी खेळटली कभी हा कभी ना हो राऊंड आमचो. नांव सांग. विशाखा शेटकर. तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. ओके, तुमच्या बरोबर कभी हा कभी ना हो राऊंड आमी सुरू करता. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. हाऊसवाईफ म्हणल्यार हॉबीज आसा की ना कसले करपाची? कितें आवड आसा की ना? आसता. हां, फुगडी बी म्हणटा? म्हणटा. आणि चवथीक सगळे तयारी बी? जॉयंट फॅमिली तुमची? जॉयंट फॅमिली आहा. व्हडली फॅमिली? व्हडली फॅमिली. हो. आणि तुमी कितें माय माव बी सगळे घरान आसता? माझे जावत आसता. जावं आसता. आमी सगळे मेळूनच तुमी करतात? मेळूनच जेवण करता. आणि नेवऱ्यो बी? नेवऱ्यो करता, ग्रुपाक घेता. ग्रुप जॉईन केला? हां, महिला मंडळ. महिला मंडळ आसा. थंय शिकयला तुमकां? महिला मंडळाची माझी महिला आसता तांकां हांव तूं शिकयता? ना, नेवऱ्यो करता. नांव म्हणलें हांगासर. ओके, वॉलंटरी हांगासर 2 पार्टिसिपंट आयला. सो आमकां पळोवपाक जाय कासरवाडे हांगासर आमकां हो प्रायज दिवपाक मेळटा की ना तो. जो खूब कमी गांवांनी आमकां प्रायज दिवपाक मेळटा. सो आमची पार्टिसिपंट हांगा रेडी आसा. फुडें नांव सांग. शिल्पा परब. शिल्पा, तूं कितें करता? हांव एज टिचर. टिचर. ओके, टिचर म्हणलें काय ना मातशें उलोवपाकूय हुशार आसतलें ऑब्वियसली. तुजो टायम सुरू जाता आतां. खंय शिकयता? किड्स पॅलस. खंय? करसवाडा. करसवाडा. ओके, तूं प्रोग्रामान आशिल्लें न्ही? आनी प्रायजूय मेळ्ळो. प्रायजूय मेळिल्लो हय न्ही? हय. ओके, सदांच प्रायज मेळटा अशें ना. म्हाका एक्चुअली वळखीचें दिसतालें गो, ते आशिल्ले टीचर. रायट. ओके, सो आमच्या हांगा टीचर आशिल्ली जे पयली एपिसोडान भाग घेतिल्लो तेन्ना प्रायज मेळिल्लो ताका. पण आतां हय तेणें ऑलरेडी म्हणलें. तो मोठ्यान ताळयो जाली तेज्या खातीर. ओके, शेवटची पार्टिसिपंट पळोवया कासरवाडे हांगासर प्रायज वता की ना तो. नांव सांगा. माझे नाव अक्षय आनंद नायक. तुमी कितें करता? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. ओके, तुमच्या बरोबर राऊंड आमी सुरू करता. तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमच्या हॉबीज कितें करपाक आवडटा? म्हाका अशें रांदपाक आवडटा आनी उलोवपाक खूब आवडटा. उलोवपाक आवडटा. आनी हांगासर सगळ्यांत सार्वजनीक गणपती उत्सवाच्या निमतान तुमी सगळे मेळटात. सो हांगा वेगवेगळे कार्यक्रम आसता की ना? आसता. तूं पार्टिसिपेट करता? करता.
आवड करपाची आवड आसा. कभी हा कभी नाचो खूप प्रॅक्टिस केल्या? थोडी थोडी केली. थोडी थोडी केल्या. ओके. आणि उलोवपाक तुमकां आवडटात म्हणून सांगले तुमी. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही खरेंच खूप बरी न्हेसला. साडी खंय घेतल्या ही? साडी म्हापसा एकटीच गेली मार्केटात? मिस्टर गेलो. चॉईस तेंची? तेंचीच. तुमची न्ही? नो. ओके, हे आशिल्ले आमचे शेवटची पार्टिसिपंट आणि खूप बरें उलयला ती. पण हय आनी ना म्हणपाची आमकां संवय जाल्ली आसता. सो हय आनी ना आमकां एवॉयड करपाक मेळना आनी ताका लागूनच हो रावंड आसता. आनी म्हाका दिसता कासरवडे हांगासर हो प्रायज आमी कोणाकूच दिवंक शकना. पण सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया. आणि खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता नेम मारा प्रायज जिका. हांगासर नेम कोण मारता आनी प्रायज कोण जिखता पळोवया. नेम मारा प्रायज जिका ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आणि हो रावंड आमची सगळीं हांगासर मावश्यो आज्यो आई आयला तांच्या खातीर हो रावंड दवरला. सो तांकां नेम मारपाक लायतली आनी प्रायज तांकां आमी दितली. सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया. यो हो बॉल घेवपाचो मागीर आनी ते कपाचेर मारपाचो. कप मोखपाचें ते. हां, नांव सांग तुमचें. हां, दुर्पती परब खेळटली पयली. सुरवात आमी ह्या आई पासून करता. प्रायज ना. आमच्या आईन नेम बरो मारलो म्हणजे खरेंच ती गोरवांक बी आंबडूंक वता आसतली. पण तिका ते प्रायज नाशिल्लो ताका लागून आमी तिका आनीक चान्स दिता. ओके, टाळ्यो जाली तिच्या खातीर मोठ्या. नांव सांगा तुमचें. ती येयली तयारीनूच आयल्या सारकी. मारतात म्हणटा ती. यो मार. अरे देवा. टाळ्यो आई खातीर. नांव सांग तुझें. हां, सुनीता खेळटली आता आई आमची. खेळ. ओके, आमची हांगासर आशिल्ली आईन बऱ्यापैकी मोखला आनी तिका प्रायजूय मेळ्ळा आनी तिका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. मोठ्यान ताळयो घेवनी. आई नांव कितें तुजें. हां, आतां हांगासर आमची राधाबाई खेळटली. अरे आसूं तुमचें नांव कितें. लक्ष्मी. आतां लक्ष्मी खेळटली. आसा मोठ्यान ताळयो जावनी. तिका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंटाचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. नांव सांगाय तुजें. आतां सरस्वती आई खेळटली. ओके, निलिमा खेळटा पयली. निलिमा खेळ. कप मोकले पण प्रायज ना. खेळ. नेम मारा प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगा सोंपता. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता हटके रावंड. ह्या रावंडाक आमी कितें तरी हटके करतली. जेंच्यांनी हांगा खेळ्ळे तेंच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी की तेंच्यांनी इतली उमेदीन हांगासर येवन पार्टिसिपेट करता. ताका लागून आमचो शो इतलो फुडें पर्यंत पावला. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी सार्वजनीक गणेशोत्सव हेच्या निमतान आमी आज हांगा सगळीं जाणां जमल्या. आनी सार्वजनीक गणेशोत्सवाचो होच हेतू आसता की सगळीं लोकां एकठांय येवन खुबशी मजा करपाची. आनी आमच्याय कार्यक्रमाचो होच हेतू आसता की आमी खुबशी अशीच मजा करपाक जाय. सो अशी मजा करीत करीत आमी आमच्या फुडल्या रावंडाक वता जो आसता हटके रावंड. हटके रावंडाक आमी सुरवात करता. पळोवया हे रावंडची पार्टिसिपंट कोण ती. अंजली नायक, निखिला केसरकर, परविना नायक, प्रियंका आरोंदेकर, यामिनी आरोंदेकर. हटके रावंडची आयची जी आमची पार्टिसिपंट आसात 5 जाणां ती म्हज्या बरोबर आसा. आनी सगळ्यांक रांगोळी घालपाक येता की ना. येता मगे. ओके, सो आमची आयची हटके रावंड अशें आसतलो की तुमकां 2 मिनटाचो टायम आसतलो. त्या टायमान तुमी तुमच्या तुमकां मनान येता तशी रांगोळी घालपाक जाय. आनी जेची रांगोळी सगळ्यांक बरी जातली ती जातली हे रावंडची विनर. तुमी चिंतून दवरा तुमकां कितें घालपाक जाय. टायम आसतलो फक्त 2 मिनटाचो.
आमचे पार्टिसिपंट रेडी आसा. टायम आसा 2 मिनटाचो. 2 मिनटाच्या टायमार तुमकां रांगोळी घालपाक जाय, ती कलर करपाक जाय. ओके, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. स्टार्ट. Five, 4, 3, 2, 1. Stop. हटके रावंडची जी पार्टिसिपंट आशिल्ली जेंच्यांनी खूब इतली बरी सुंदर 2 मिनटाच्या टायमार रांगोळी घातला, त्याच्या खातीर पयलीं मोठ्यान ताळयो जावनी. आणि आमच्या हटके रावंडचे विनर जाता. तुमकां कोणाची रांगोळी आवडली सांगा. आमचे हटके रावंडचे विनर येता प्रवीणा नायक आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हटके रावंडा उपरांत आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता डान्स रावंड. आनी हांगासर आमकां डान्सस कोण मेळटा आनी डान्स कितलो बरो पळोवपाक मेळटा तो थोड्याच वेळान कळटलो. गोव्यातील सर्वात विश्वासार्ह दैनिक गोवन वार्ता. सत्य, खऱ्या आणि ताज्या तवान्या बातम्या, वास्तववादी विश्लेषण, सडेतोड अग्रलेख, विविधांगी पुरवण्या यांनी परिपूर्ण गोवन वार्ता. वेगाने लोकप्रिय होत असलेल्या आपल्या गोव्यातील आपले दैनिक गोवन वार्ता घेण्यासाठी तुमच्या जवळच्या एजंटाशी संपर्क साधा. उत्तर गोवा सागर 9922691500. दक्षिण गोवा मंगेश 9922582700. ओके, डान्स रावंडचे पार्टिसिपंट रेडी आसा. आयच्या आमच्या डान्स रावंडचो सेकंड प्राइज वता रिशिता मुगो रिशिता नायक हेका आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी फर्स्ट प्राइज वता नांव सांगा कोणा. हा
शैला तू शैला ओके आणि फर्स्ट प्राइज येता शैला वारंग एका फुडें यो मोठ्यान ताळो घेवन हेच्या खातीर आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके सो फायनली आता वेळ झाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता चक दे राऊंड. चक दे राऊंडची आयची आमची गेम आसा ती अशी तुम्ही हांगा पळोवंक शकता आमी हांगा फोली दवरल्या आमच्या पार्टिसिपंटान ती फोली काडपाक जाय आनी तो रोल करपाक जाय. ओके मॅक्सिमम जी रोल करता ती जातली हे राऊंडचे विनर. सारकी सोपी गेम आसा. स्टार्ट. तोडू नाका आतां तोडू नाका तोडल्यार काउंट जावची ना. टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप. आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर येता स्मिता नाईक आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.